किल्लपाल पंचायतीची 2 माळ्याची नवी इमारत बांधपाचो प्रस्ताव असताना सध्या फकत 1 माळ्याची इमारत बांदिल्ल्यान थळाव्यांनी ग्रामसभेत बोवाळ केलो। तशेंच नव्या इमारतीची कागदपत्रां ना देखून या प्रकरणात गैरव्यवहार जाला असो आरोप थळाव्यांनी केलो। पंचायतीन बेकायदेशीर कामां केली जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। तशेंच गोमंतक गौड समाजाच्या कार्यक्रमाविशीं ग्रामसभेत चर्चा जाली। आसगांवां अंजुन पुलिसांनी धाड घालून 1770 ग्राम 7.30 लाखांचो उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केलो। या प्रकरणात पुलिसांनी मूळ जम्मू काश्मीराच्या मकसूद पटलू हाका अटक केल्या। तशेंच पुलिसांनी ताचे कडल्यान सुमार 7 लाखांची रोख रक्कमूय जप्त केल्या। गांजाची तस्करी करता अशी माहिती पुलिसांच्या हाताक लागिल्ली। ते उपरांत पुलिसांनी सापळो रचून दुबाविताक अटक केली। गोंय सरकारान राज्यात फकत 10 जाणांकूच रेंट कॅब वेवसाय चलोवपा खातीर परवाने दिल्ले आसात। ह्या 10 जाणांच्यो वट्ट मेळून 838 गाडयो आसात, पूण तांणी सबलीज वा फ्रँचायझीक दिल्ल्यो सुमार 5924 बेकायदेशीर गाडयो रस्त्यांचेर चलतात असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केलो। रेंट कॅबाक दिल्ल्या ह्या गाडयांक लागूनच राज्यात अपघातांचें प्रमाण वाडिल्लें आसतना सरकाराचेर कारवाय कित्याक करिना काय म्हणून पाटकाराचो प्रस्न। सरकाराच्या जमनींचेर खासगी व्यक्तींनी घरां बांदपा खातीर केल्ले अतिक्रमण नियमित करपा खातीर जमीन महसूल कायद्यांत दुरुस्ती केल्या। अशें आसलें तरी कूळ मुणकार कायद्या खाला मामलेदार उपजिल्लो अधिकारी तशेंच दिवाणी न्यायालय आनी पुलिसां कडेन फाटल्या 10 वर्सांचे सुमार 56,992 केशी प्रलंबीत आसात। आमदार विरेश बोरकारान हे विशीं विधानसभेत प्रस्न उपराशिल्लो। कोंकणी संबंधात आपणे विधानसभेत केल्ले भाशण ही वस्तुस्थिती आशिल्ली। पुराय गोंयच्या आनी गोंयकारां मुखार ते येवप गरजेचें आशिल्लें। खूब जाण रोमी आनी देवनागरी कोंकणी हाचे मदीं वाद निर्माण करून धर्मीक नसाय निर्माण करपाचो यत्न करतात, ताका पूर्णविराम मेळ्ळा अशें मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। देवनागरी कोंकणी संबंधात मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ल्या भुमिकेक लागून तांकां परबीं दिवचे खातीर गोंयांतल्या कोंकणी मोगी आनी साहित्यिकांनी तांची भेट घेतली। आता गोंयकारां खातीर एक उमेदीची खबर।
जयपूर राजस्थान हांगा आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय युवा संसदेत गोयचे प्रतिनिधित्व करपी सनशायन वर्ल्ड वायड स्कुलाचे विद्यार्थी वंशिता परब हे चलयेन भारत पाकिस्तान युद्ध स्थितीचो बरे तरेन मुद्दो मांडून प्रेक्षकांचे काळीज जिखले। भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या तरणाट्यांक राष्ट्रीय प्रश्नांचेर आपले विचार मांडपा खातीर आयोजित केल्ले हे संसदेत वंशितान आत्मविश्वासान आपले विचार मांडले आनी गोयचे नाव वयर काडले। ह्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या मंचार गोयचो आवाज घटमुटपणान पावोवपी वंशिताची गोंयभर तोखणाय जाता। आदली मंत्री संगीता परब हिची वंशिता ही नात आनी काँग्रेस फुडारी सचिन परब हांची धूव। दिसान दीस घडपी अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचेच नाव घेना। आयतारा उत्तर प्रदेशाच्या गोंडा शारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 11 जाणांक मरण आयले जाल्यार 4 जाणांक दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी बोलेरो गाडये वयल्यान कार चालकाचो तोल गेल्ल्यान गाडी थेट वचून कनलात उमथली। हे घडणुकीचो फुडलो तपास सुरू आसा। कुणय उद्देगीक वचणुकेत एका कंपनीच्या छप्पराच्या दुरुस्तीक काम करतना पांय घसरिल्ल्यान जमनीर पडून एका 36 वर्साच्या कामगाराक दुर्दैवी मरण आयले। मूळ झारखंड रावपी थेबू शुक्रामुंडा अशें ह्या कामगाराचें नाव जावन आसा। गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका जीएमसीत व्हेलो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। फाटलीं 10 वर्सां जालीं थेबू मुंडा हो पुणे हांगा काम करतालो। माड्डळ पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। ट्रॉलर वापरपी नुस्तेकारांक 5 नॉटिकल मायलाचे भायर नुस्तेमारी करपाक परवानगी आसा, मात हे ट्रॉलर वापरपी 5 नॉटिकल मायलाचे भितर येवन नुस्तेमारी करतात म्हूण कोलवाचे पारंपरीक नुस्तेकारांनी तिडक जायल्या। हे ट्रॉलर वापरपी कायदो मोडटात ताचेर नुस्तेमारी खातें आनी पुलिशेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप पारंपरीक नुस्तेकारांनी केला। कायदो मोडप्यांचेर संबंदीत खात्यान कारवाय करची अशी मागणी पारंपरीक नुस्तेकारांनी केल्या। जिंगडीमळ कुट्टी वाठारांत भुंयगत लायटीच्या कामा खातीर खणिल्ल्यान रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। पावसाच्या उदकाक लागून दोंगरावेली माती रस्त्यार व्हांवून आयल्या, तशेंच रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटा। पंचायतीन ह्यान पयलीं जायते खेपे रस्त्यावेली माती काडल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या सयत पंचायतीन केल्या।
आंध्र प्रदेशाच्या बापटला जिल्ह्यातल्या ग्रेनाइट खणीत खणकामाची धार कोसळिल्ल्यान 6 कामगारांक दुर्दैवी मरण आयले। तशेंच कांय कामगार जखमी जाले। ह्या घडणुके वेळार 15 ते 20 कामगार घडणूक थळार आशिल्ले अशें कळटा। जखमी जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात। मरण पाविल्ले 6 कामगार ओडिशाचे आशिल्ल्याचें कळटा। 7चे वेळार ते आपल्या कामाक आयिल्ले त्या वेळार ही घडणूक घडली। काणकोण मडगांव महामार्गार नवेबांद बाळी हांगा ट्रकान धक्को दिल्ल्यान गंभीर जखमी जाल्लो कमलेश गांवकर हाका शेनवारा मरण आयलें। हे विशीं कुंकळे पुलिसांनी ट्रक चालकाचेर गुन्यांव नोंद करून ताका ताब्यांत घेतला। कुंकळेच्या नवेबांद बाळी हांगा मडगांव ते काणकोण राष्ट्रीय महामार्गावयल्या वॉल्तार शेनवारा सांजे वेळार हो अपघात जालो। कर्नाटकांतलो नोंदणीकृत ट्रक घेवन ट्रक चालक कुंकळेच्यान बाळी वटेन वतालो। गोवा काजू दरबाराच्या लागसारच्या वॉल्तार ट्रकान मुखारच्यान येवपी दुचाकीचेर धक्को दिलो। हातूंत चालक कमलेश गांवकर हो गंभीर जखमी जाल्लो। घुळे वखदा तस्करी प्रकरणात मिरूटच्या शास्त्री नगरात पोलिसांनी धाड घालून दोगांक अटक करून 20 लाखांची घुळे वखदा जप्त केली। अटक केल्ल्यामदीं एकलो फार्मासिस्ट आशिल्ल्याचें कळटा। अटक केल्ल्या दोगांय विरोधात सध्या नवचंडी पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। हालीसराक खुबशे तरणाटे घुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात। देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा। घुळे वखदा तस्करी प्रकरणात मिझोरामात राज्य पोलिसांनी धाड घालून 350 करोड घुळे वखदां जप्त केली आणि एकल्याक अटकूय केली। मेले माहिती प्रमाण पोलिसांनी आरोपीक अटक करून ताचे कडल्यान मेटाफेटामाइन आणि हिरोईन जप्त केला। फुडलो तपास सुरू आसा। दर्यादेगा सयत हेर पर्यटन थळांचेर वस्तू खरेदी करपा खातीर पर्यटकांचे फाटीक लागपा सयत विविध सेवांच्यो तिकेटी खरेदी करपाची सक्ती केल्यार आता 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंड मेळटलो। गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025 सभाघरात चर्चे उपरांत मंजूर जालें। आमदार कृष्णा साळकार हांणी सुचयल्ली दुरुस्ती लेगीत मान्य केली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे विधेयक चर्चे खातीर मांडून संमत करून घेतलें।
सोऱ्याक लागून गोंयांत दर म्हयन्याक 27 जाणांक मरण येता अशी लेखी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत दिल्या. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. जीएमसी, IPHB हॉस्पिटल आनी हेर हॉस्पिटलांनी सोरो पिवपी कितल्या जाणांक उपचारा खातीर भरती केल्ले आनी कितल्या जाणांक मरण आयिल्ले काय म्हूण आमदार प्रेमेंद्र शेटान प्रस्न विचारिल्लो. गोंयकारांच्या जिणेंत नाल्लाक व्हड म्हत्व आसा. खाणा जेवणापासून ते धर्मीक कार्यावळींनी सगळे कडेन नाल्ल लागता. चवथ आनी लग्नामळी काय नाल्ल मोठ्या प्रमाणात लागता. ते भायर हेर धर्मीक कार्यां खातीर नाल्ल लागता तो वेगळो. पूण होच नाल्ल आतां भाव खावपाक लागला. नाल्लांचे दर 300 पावल्यात. हाचे फाटलें म्हत्वाचें कारण म्हळ्यार गोंयांत नाल्लांचें उत्पादन भरपूर कमी जालां. तशेंच भाटकार माडाची सारकी कुयदाद घेनात. खेत्यांक लागून आनीकूच लुकसाण जाला. ह्या कारणांक लागून नाल्लांचें उत्पादन देंवलां आनी ताचो दर बरोच वाडला. मार्ना शिवोले मुखेल रस्त्याचेर कोयर उडोवप सुरूच आसा. उपरांत तो सगळो कोयर गोरवां तशेंच बोटकी सुणी येवन हांगा थंय पसरायतात. हाका लागून मनशाच्या तशेंच जनावरांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग हातूंत लक्ष घालून कोयर उडोवपा खातीर कोयराचे वेगळे डबे उपलब्ध करचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. शेनवारा मध्यान राती 2 वरांचेर मेर्शे महामार्गार एक प्रवासी बसीक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान बसींत आशिल्ल्या प्रवाशांक कसलीच दुखापत जावंक ना. पूण बसी सयत बसींत आशिल्ल्या प्रवाशांचे सामानाचे बरेच लुकसाण जाले. ही प्रवासी बस प्रवाशांक घेवन म्हापशें ते मडगांव रेल्वे स्टेशना कडेन वताली. बस मेर्शे सर्कला लागीं पावताच टायरांतल्यान अचकीत धुंवर येवपाक लागलो. हे कळटाच प्रवाशांक रोखडेच बसींतल्यान भायर काडले. हे विशींची म्हायती उजो पालपी दळाक दिली. उजो पालपी दळाचो पंगड कांय वेळा हांगा पावन उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. मात त्यान पयलीं बस उज्यान पेटिल्ली. मोबायलाच्या गरजे भायर वापराक लागून मेंदवाचेर वायट परिणाम जाता. मन शांत दवरतले जाल्यार संगीता बगर दुसरो पर्याय ना अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलें. आयतारा दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या गुरुपुजन उत्सवात आमदार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.
आयज दर एका मळार दादल्या वांगडाच बायलो फुडें येतात। हाचो अणभव सध्या दिवचले बाजारांत येता। चर्मवाद्या दुरुस्ती करपी एका कारागिराक ह्या कामात ताची घरकान्न मजत करता। चवथीचे फाटभुंयेर पंढरपूरचे कारिगीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले आयल्यात। ताचे वांगडा ताची घरकान्न आसा। ही गोबायल सध्या वाद्या दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल आसात। चवथीक 1.5-2 म्हयने आसतना सुनील धुमाळ हे फाटले सुमार 25 वर्सांच्यान दिवचले येतात। दुकान ताटून ते तबले, पखवाज, समेळ आनी हेर वाद्यांची दुरुस्ती करतात। गिरायकांक जाय तशें काम करून दिवपा खातीर यत्न आसता अशें सुनील धुमाळान सांगलें। सेगीत पडपी पावसाक लागून उत्तर प्रदेशाच्या प्रयागराजांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। सगळे कडेन उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आतां बोट घेवन कामाक वचपाची पाळी आयल्या। तशेंच उदक घरांनी घुशिल्ल्यान आडखळ निर्माण जाल्या। धोपरा मेरेन इतलें उदक पावता। मजगतीं उटंगाराच्या पावसाक लागून गंगा आनी यमुना न्हंयच्या उदकाच्या पातळेंतूय वाड जाल्या। फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडुये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून दिल्लीच्या कांय भागांनी बुट्टी आयल्या। तशेंच उदक रस्त्यार तुंबिल्ल्यान रस्त्याचेर यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाल्या। फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशातल्या जायत्या जिल्ह्यांनी हाचो परिणाम जाला। जायते कडेन पालसणाय कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात। हाका लागून सुमार 173 जाणांक ह्या सगळ्या घडणुकांनी मेळून मरण आयला। आनीकूय बी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फाटलो म्हयनोभर पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून मुंबईत सध्या डेंग्यू आनी चिकनगुनियाच्या केसींनी वाड जाल्या। सध्या लागसारच्या हॉस्पिटलांनी डेंग्यू आनी मलेरियाचेच दुयेंती भरती केल्ले दिसून येतात। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। कोणाकूय जर अशी लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन आतां दोतोर करपाक लागल्यात।